देवाची कुरपीन बोललो दीस तुका हांव दिता. जें कितें आमी तोंडांतल्यान भितर घेता तें पोट भरता, पूण काळजांतल्यान जें उतर भायर सरता ताची वरवीं बेडसांव, शिरां, बरें वायट आमच्या जिवितान येता. देवाचें उतर म्हणटा mhunneo तुज्या उलोयताय ताचे वरवीं तुका जिवीत ओ मोronn फावो जाता. तुजें उलोयताय ताचे वरवीं तुका शिरां ओ बेडसांवां फावो जाता. आमी जें उतर उलयता तें सदांच जावंक जाय देवाच्या उतरान गुंतलेलें. जेन्ना आमी कितेंय वायट ओ बेश्टें पासून फोकांनी पासून म्हणलेलें तें आत्मीक जिवितान काम करीत आसता, कित्याक उतर जें दिसती पडना तें काम करीत आसता. जेजू आमकां सांगता आमच्या दर एका साप उतराचो परिणाम आसा. आनी सगळे कडेन आमी पवित्र पुस्तकान पळयलें जाल्यार जेजू चड उलयना, थोडींच ताची उतरां, कित्याक ताका खबर आसा उतरां पदवी आसा. शोधपती पासून ताचेशी येता तो जाणा की ताच्या उतराक पदवी आसा. ताकाच लागून जेजू तो टाकता की ही पदवी ह्या शोधपतीक खबर आसा की उतरांतल्यान कितें जाता. तुमचें म्हणटाय यो हें येतलें, वच तें वेतलें. तुज्या उतरांक पदवी आसा. आमची उतरां जावं ती सदांच देवाच्या उतरान गुंतलेलीं.